गजाल म्हणल्यार 40 दीस बोटीचेर रावन आनी 2-4 दीस बॉम्बे रावन जे भुरग्यांनी जायते त्रास जावन ते आयज गोंया पावले आनी आयज ते भुरगे आनी तेंगे फॅमिली एकदम हुशाल आनी आमी बरे हुशाल जाले कित्याक ते पावले म्हूण. पूण ते वर्सा आमगेले भुरगे जे आंग्रिया आनी कार्निका आहाय तेय उरले. सो तेंचे पासून आमी मागताय आनी काम चालू आहा. आनी आमचे तारोटी जे दुसरे बोटीर भायले गांवन आहाय तेंचे पासून आमी आमगेलें काम चालू आहा. पूण जे भुरगे पावले ते आमी एकदम हुशाल. पूण हांव मागतां जे भुरगे हॉटेलान आहाय पणजे आनी तेंगे फॅमिली कडेन मागतां हे तुमी मातशें तांकां प्रायवसी दिवची. जे आयज तांकां क्वॉरंटायन करपाक गव्हर्मेंटान जे सगळे नॉर्म्स आनी रुल्स रेग्युलेशन आहाय ते पाडचे तांकां मातशें मेळपाक वचनाकाय. क्वारंटीन व्यवस्था केल्ल्या कांय हॉटेलांनी तोंडात येता तो प्रेस सुरू केला. सरकारांतले कांय जाण इमर्जन्सी पळोवन पयसो करूंक सोदतात. विरोधकांचो दोळो. सरकारान अशें एक प्लॅन काडला की जे तारवट्यांच्यो कंपनी आहा तांकां आमी चार्ज करतले म्हणून क्वॉरंटायना खातीर. आतां तांकां ह्यो सीफेरर कंपनी ज्यो आहा ह्यो दीज आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कोलॅप्स बिकॉज ऑफ अ इकॉनॉमीक स्लंप डावन, एस्पेशली बिकॉज ऑफ दीस पॅन्डेमीक. and the entire travel and tourism industry is finished. हातून ह्यो कंपनीनी अफोर्ड करून आनी आपले खोशेन सरकाराचे रिजनेबल चार्जीस जर फारीक केले जाल्यार आमकां कांय तातूंत प्रॉब्लेम ना. पूण अशें दिसता की तांचो क्रू क्वॉरंटायन करपा खातीर जे सरकार चार्ज करूंक सोदता दिस इज अकीन टू एक्सटॉर्शन. दिस इज लायक होल्डिंग अ गन टू देअर हेड. सो हाजे खातीर हांव म्हणटा की एक ह्युमॅनिटेरियन रेस्क्यू ऑपरेशन जे सरकारान करपाक सरकार जो फुडें सरला वो ताणी एक एक्सटॉर्शन रॅकेट कशें करचें न्ही, ऑर इट्स लायक अ ट्युरिस्ट कलेक्शन ऑपरेशन फॉर अ टॉटरिंग ट्युरिजम इंडस्ट्री अशें तें डिग्रेड करचें न्ही. गोवा गव्हर्नमेंट जो आसा आतां ह्या कोविडाचेर आनीक पयशे करपाक लुटपाक मुखार सरला अशें आम आदमी पार्टी म्हणटा. द रिजन इज जे गोंयकार जे भायर गेल्ले जावं गोंयच्या भायर स्टेटी दुसऱ्या स्टेटीन गेल्ले लॉकडावनाक लागून भायर उरलेले ते आतां जशे येवपाक लागले तांकां आतां फोर्स करून क्वॉरंटायनान धाडटा. फोर्स करून ते बरें आहा, क्वॉरंटायनान धाडटा तेजेर हांव कांय उलयना. पेड क्वॉरंटायन आतां आज म्हजो एक सारको वळखीचो सीफेरर येयलो सकाळीं 5 पावलो बॉर्डराचेर. ताका आतां हांव उलयता तेन्ना पासून ताका रूम म्हणटा तो दिवंक ना, क्वॉरंटायन रूम. ताका पयलो खंयचे तरी पणजेच्या हॉटेलान वयलो आनी ताका सांगलें 45,000 हिंगा दवर म्हणून, 50,000 कितें तरी दवर म्हणून ऑन द स्पॉट. हे खंयचे हाडपाचे आनी हे पयशे भरून कसले क्वॉरंटायन करपाक गव्हर्नमेंट तांकां लायता. मागीर ताणें जेन्ना सांगलें आपल्या कडेन पयशे ना इतले ताका भोंवडेक म्हणून ओल्ड गोवा येयलो खंय. ओल्ड गोवा थंयच्यान सांगता खंय की हांगा तुजें नांव ना, तुका परतें पणजेच वयचें पडटलें. आनी आजून पर्यंत ताका खंयच्याच रुमानूय घेवंक ना. मागीर ताका तुवें कोण सांगता म्हणून तो म्हाका सांगता की ताजी फॅमिली मेंबरूय म्हाका सांगता की आमी तुका हाडलो तसो परतो पात्रादेवी बॉर्डरीचेर सोडटा, तूं परतो मुंबय वच म्हणून. हो ट्रिटमेंट एका गोंयकाराक जो गोंया आपल्या घरा येवपाक भितर सरला. आमी म्हणटा हें जें लाचारपण तुमचेर येयलां, हें जी फोटिंगपणां तुमची चल्ल्या ती मातशें बंद करात आनी हे पयशे घेवपाचे जबरदस्तीन पयशे घेवपाचे बंद करात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.